नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीवेल्यान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा परमळो हे कार्यक्रमान तूं आज आमगेर सोयरे जावन आयल्याची शिर्शीचे विलास तेलंग म्हणून. नमस्कार. नमस्कार. तुमकां स्वागत हे कार्यक्रमाक आयिल्ल्या बद्दल. तर हे विलास तेलंग हे शिर्शी गांवचे आणि कृषी होची तांगेलो मुख्य व्यवसाय काम जावन आसा. तर तांगेलो एक सानसो परिचय हांव करून दिता. तुमी ताजे नंतर आमी तांगे लागीं उलोवया. तर विलास तेलंग सराले गांव शिर्शी कोर्लकट्टा म्हणून. विठ्ठल आणि चंपाबाई हे दाम्पत्याले हे सुपुत्र. हांगेल गद्दे करचे, नवीन नवीन प्रकारची फुलं फळाचे पीक घेवचे. हांगेल गद्द्यांतू हांनी सुपारी, काजू, भात, आंबो, नारळ, केळी, मिरयाकण अशी अनेक प्रकारचे उत्पादन घेता आसच. तर आता बाकी आणि विषय कृषी बद्दल आमगेल भारत हो कृषी प्रधान देश त्या खातीर एक पण आतां ते लोक कमी कमी जाता गेल्याची. तर हांव सर तुमगे लागीं कृषी बद्दल सुमार इतले प्रश्न विचारता. आमगेल बी तेजें नॉलेज वाडतलें आणि तुमगे कडच्यान आमकां माहिती मेळटली. तर तुमगेल गाद्याचे क्षेत्र कितले? 40 एकर आसा. हां, ते पयले धन की? हय, पयले म्हळ्यार पित्रार जित. हां, मागीर म्हगेले आज्याले एक 240 एकर जमीन आशिल्ली. म्हगेले बाप्पाक 5 लोक भाव. सो ते 5 लोक भावाक डिवायड जावन आतां एक लाख 40 एकर आयले. सो ते आमी 40 एकर म्हगेले बाप्पा जाणट्याक आयले. ते पारंपारीक जावन आमकां आतां आमी नेक्स्ट जनरेशन आमी आतां कंटिन्यू करीन आसा. हां. तर शिर्सीचे हो म्हळ्यार अगदी थंड. म्हाका दिसता थंय चंचंद, गोंडे, नंतर चांपे असले कसले फुलां कितले कितले नमुन्या फुलां रोयला तुमी? आमी मस्त नमुने फूल आसा. गुलाब आसा, ताजे नंतर गोंड आसा, कडेन एन्थोरियम, ताजे नंतर मस्त म्हळ्यार लिली सांत मस्त मस्त वेरायटी आसा. लोट आसा. लोटस म्हळ्यार पोंड लोट आसा. फोंडांत घालून लोट आसा. अशी मस्त नमुन्याची वेरायटी फूल आसाची. सांगच्या गेल्यार एक मस्त टायम लागता. ताका एक संक्षिप्त भितरी कडेन ताजे फोटो आसा घाल तेन्ना ताजें एक्सप्लेनेशन दिता. आतां ते एन्थोरियम, लिली तुमी नांवां घेतली. हय, तर ताका मार्केटांत रेट आसा की? रेट आसा. बट कसं जालें की शिर्शेन तो आमकां कसं जाल्यार सान गांव आमी व्हड प्रमाणांत पिकयल्या रे. शिर्शेन ताका मार्केट जायना. आमी मेट्रोपॉलिटन आसा सिटी आमकां लागीं आसले रे. ते पुरा आमकां अनुकूल जाता केलें. आमकां लागीं म्हळ्यार मेट्रोपॉलिटन सिटी म्हळ्यार बेंगलोर. सो बेंगलोरा पेटोवका म्हळ्यार गाडी वेवस्था आसा. बट प्रति दिवस पेटोवका आनी तें मार्केटींग तें कसं जाता मध्य मिडलमन वता आनी मध्य पयशे खावन वता. एक्चुली रयता मेळचे मस्त कमी. अशें जावन पुष्पकृषी आज तितलो व्हड प्रमाणार जावं तरकारी जावं त्या प्रमाणार डेवलप जाता ना. बरोबर आसा. आतां तुमी हे गद्दे बी करताय फुलां बरशी, हॉर्टिकल्चर आणि एग्रीकल्चर दोन्ही आसा. तर सावयव गद्दे करताच की फर्टिलायझरात नवीन नमुने आयला ते तुमी यूज करता? आमी कशें म्हळ्यार 50-50 म्हळ्यार अर्द सावयव अर्द रासायनीक. कसं ना की म्हळ्यार फुल्ल सावयव जेन्ना आमगेले कृषी त्या मट्टार उत्पादन जायना, मागीर ग्रोथ जायना तेन्ना आमी कॅमिकलाक वचपा पडटा. सो आमी पुरा कॅमिकल घाल्यार आमगे जमीन वायट जाता. जमिनीचें मातयेचें स्ट्रक्चर वायट जाता. तेन्ना आमी तें बॅलन्स करपा पडटा. सॉयल स्ट्रक्चर म्हणटात तें बॅलन्स करचे खातीर आमी सावयव गोबर, सावयव थोडे ऑर्गेनिजम्स, मायक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिवाणू म्हणटाची ते पण एड करून घेवन नेलाचे हें ಒಟ್ಟು ताजी ताका जाय आशिल्लो आवश्यकता कसो जाय तें मेंटेन करचें सावयव वचका. नेलाची उत्पादन क्षमता कमी जावचें ना. बरें आमी कॅमिकल घालता गेल्यार रासायनीक घालता गेल्यार मारी जमीन वायट जाता वता आनी जमीन घट्टी जाता वता. आमी कितलेंय उदक दिल्यारय राब ना ताका. सो तें मेंटेन करचेका आमी सावयव थोडे म्हळ्यार 50-50 अर्द सावयव अर्द हें. सो तेन्ना आमकां कॉस्ट वायज खर्च बॅलन्स जाता. बरें आमी प्युअरली सावयव करचें गेल्यार आमगेलें हें कल्टिवेशन फुल्ल मारी त्या मट्टाक इळवरी येना. तो आमकां इळवरी येवका मारी न्युट्रियंट्स पोशकांश म्हणटाचे आमी ते त्या मट्टार दिवका म्हळ्यार आमकां रासायनीक वचपा पडटा. एक म्हळ्यार रासायनिकांचो प्रमाण चड उरता. न्युट्रियंट प्रमाण पोशकांश म्हणटात
चड उरता आनी ताका रेट कमी उरता, खर्च कमी येता आमकां. प्युअरली सावयव करचे गेल्यार इल्डय कमी आनी खर्चूय चड येता. सो आमी तें बॅलन्स करचे खातीर 50-50 करून मॅनेज करून घेता. आता तुम्ही गाद्दे करताल म्हणल्यानंतर थंय गाय बैल उरतले. तुमगे कडेन कितली गोरवां आसाची? पयलीं आमगेले 30-40 गोरवां आशिल्लीं म्हगेले बापाल कालांत. ताज नंतर जेन्नाल प्रॉब्लेम आयलो आमकां. जेन्ना कसो जाता गोरवांक प्रतिदिवस न्हाणोवका, प्रतिदिवस तांकां आहार घालका, तांगेली चाकरी करका, ते पुरो करका मागीर लेबर आळाचेरूय डिपेंड जावन आसता लेबराचेर. सो कसो जाता आतां घरचे लोक आतां पुरो शिकिल्ले, कोणा कोडगे वच्चे गोरवां काम करचे तयार जायना आतां आमगेलें आतां जनरेशना. सो आमी आळाचेरूय डिपेंड जावन उरपा पडटा. तशें देखून आमी आज कसो करतात पयलीं न्ही एक 3 कामां येता आशिल्लें. म्हळ्यार वर्सांतूं 12 म्हयने एक दीस केन्ना अशीं कामां येता आशिल्लें. एकच खंयचें परब आसा म्हळ्यार आनेकलो एपॉयंट करून ताका रज दिता आशिल्लें. आज फाल्यां येना म्हळ्यार येना तो असले एक म्हणून टेंडन्स जावन हाडाली. फाल्यां येना म्हळ्यार कितले तूं डबल पगार दिता म्हळ्यार येना. सो आज खातीर आमी गोरवां उठोवप कमी करत आयले. आता शेतान पिकयल्ले मालाक तुम्ही तावळी सांगले मध्यवर्ती लोकांक चड मेळटा वता म्हणून. तर तुम्ही डायरेक्ट मार्केटां व्हरता की मध्यवर्ती दिसान व्हरता? आमकां आतां कसो जालें मात सपोज सुपारी व्हड प्रमाणान जाता 100-200 क्विंटल सुपारी. सो आमकां डायरेक्ट पार्टीक दिल्यार एक प्रॉब्लेम कसो की मागीर कॅश रिस्क आसता. सो आमी कसो करता APMC म्हूण आसा. सो APMC मध्य एक रयताक आनीक व्यापारीक मिडिएटर. थंय कसो जाता APMC रूल कसो की म्हळ्यार आज सकाळीं टेंडरांत व्यापार जाल्यार सांजे भितर रयताले अकावंटाक कॅश जमा जावका. आज ही सुपारी म्हळ्यार लाखान हें जावचें रेला जावचें एमावंट. सो रिस्क घेवचें येना. तेज खातीर आमी APMC थ्रू टेंडरांत माल घालतात. सो आमकां कॅश सांजे अकावंटाक रयताले अकावंटाक जमा जावनात. सो आमकां कॅश सेफ्टी म्हळ्यार रिकवरी. आतां आमी प्रायवेटाक दिलें ताणें दिलें तेन्ना घेवका तो 2 म्हयने घेतले 4 म्हयने घेतले कळ्ळें तुमकां कसो नाही म्हणून नांव कोण आमकां रेटान हें केलें. सो आमकां टेंडरांत एक 25 लोक टेंडर पळयतात. हायेस्ट कोण रेट दिता ताका टेंडर पास जाता. आनीक रूल कसो की म्हळ्यार सांजेक भितर अकावंटाक जमा जावका करोड एमावंट उरता. तेन्ना ते आमकां रिस्क घेवना म्हणून आमी टेंडर थ्रू घालतात. पिकांचे प्रमाण वाडका उत्पादन वाडका म्हणून तुमगेल्या गाद्यान तो आधुनिक उपकरण बी यूज करता की आमी कसो करता की म्हळ्यार पयलीं आनीक आकाशा पळोवन म्हळ्यार वारो पावसा पळोवन कृशी करता आशिल्लें. आज हनी निरावरी ड्रीप इरिगेशन आयल्या. ताज नंतर स्प्रिंकलर इरिगेशन म्हूण आयल्या. त्या पळोवन आमी आतां कोर घेवन आनी बोरवेल्स. आतां आमकां पयलीं कसो आशिल्लें पावसा उदकाचेर आमी कृशी करता आशिल्ले. सो मणे कंड बेळे म्हण घेवन म्हळ्यार पावस आयल्यार आमगेले बेळे नाजाल्यार आमगेले गेले अशें पुरो आशिल्लें पयल्या काळांत. आज ही बोरवेल्स आयल्याची. सो आमकां उदक कमी जाता आनीक बोरवेल मारता 6 तास भितर आमकां उदका वेवस्था जावन वता. सो आमी कसो करता की त्या उदकाक कमी उदकांत चड एरिया हें जावका मॅनेज जावका म्हूण आमी ड्रीप इरिगेशन वतात. उदक आमकां चड आसा म्हणल्यार मायक्रो स्प्रिंकलर्स ते घालून ते कल्टिवेशन करतात. सो त्या जेन्ना आमकां आज कल्टिवेशन करचें निरावरी आधुनीक पद्दत इजी जावंक येता. आता कृषीन तो एक सुपारी घेतली बा ताका एक रुखाक एक झाडाक जर रोग आयलो तर तो स्प्रेड जाता वता म्हणटाची ते वय की वय स्प्रेड जाता. आतां कोवीड कशी कोरोना कशी एकल्या कडेन वाऱ्यांत वता की हेवे तशेची एक झाडाक शिलिंद्र म्हणटात फायटोप्तरा म्हणून सुपारी कोळ म्हणून येता. प्रत्येकाक आसा सुंटी कोळ येता मिऱ्याक कोळ येता. त्या एक झाडाक आयिल्लें म्हण कोडलें वाऱ्यान स्प्रेड जाता ना म्हळ्यार पावसान कॅरी जाता. सो ते सबंद नाका स्प्रेड जाता मस्त व्हड प्रमाणांत जाता वता. कसो उपाय आसा की ताका पुरो ही आसा फंगिसायड्स हें म्हणटा शिलिंद्र नाशक ती पुरो आमी स्प्रे करताची. बाय ताचे सांगतीक रेजिस्टन्स म्हळ्यार इम्युनिटी डेवलप जावच्याक बायो कंट्रोल्स म्हण आयली ते आमी स्प्रे करून घेतात. तेन्ना ताका प्लांटाक आनीक क्रॉपाक इम्युनिटी डेवलप जाता. ताज नंतर आमी प्रिकॉशन जावन केन्ना जाता की म्हळ्यार जुलय ऑगस्ट सप्टेंबरान मस्त पावस उरता आनी ह्युमिडिटी चड आसता. त्या वेळाक आमकां हें शिलिंद्र मल्टिप्लिकेशन फास्ट जाता. सो ताका फेवरेबल कंडिशन्स पण उरता शिलिंद्र डेवलप जावच्याक. मात ते रोगाण ते ताका पावस चड आनी टेम्परेचर कमी ह्युमिडिटी ते कमी आसतना ताजें स्प्रेडींग मस्त जाता स्पेशली ऑगस्ट म्हयन्यांत. पळयत एक वार भितर एकर गटल्यान स्प्रेड जावन आसता.
तितले फास्ट ताका आमी प्रिवेंटीव जावन पयले ते आमी हें मारतात शिलींद्रनाशकांनी मारतात. आता आमी खंयचो व्यवसाय करो नोकरी करो त्या मनशाक एक रोज म्हण उरता. हय आयतार रोज नाजाल्यार मध्य खंयचे एक वार ताका रोज म्हण आसा. हे गाद्दी करतल्याक जमीन आशिल्ल्या मनशाक रोज म्हणून ना. हय तर तुमी कशें तें मॅनेज करताची? आमी आतां आमगेल्या घरांत तर आमगे जॉयंट फॅमिली मागीर हांव आसा म्हगे पूत आसा म्हगे भाव आसा. सो आमी कसो करता की मारी खंय आमकां भायर वचका म्हळ्यार एका म्हगेल्या पुत्ताक ना भावाक काय पाठ करून घेवन हांव भायर येवं आज हांगा आयला. सो म्हगेल्या पुत्ता आनी भावाक हांव तें सांगून आज हांगा आयला. सो तांणी पळोवन घेतात. मागीर कोणी तरी एक जावं कित्याक ते दिवसा 25-30 जण काम करतात. आमी ना म्हण जाल्यार कामाची एफिशियन्सी कमी जाता. बरोबर. मस्त कमी जाता आनी चोरी जाता. सो ताजे खातीर आमगेले घरचे लोक जाल्यार थंय उपस्थित उरूंक. प्रदूषण नाशील जागो म्हळ्यार म्हाका दिसता गाद्दे. आनी आमी कांय गाद्दी केली ना जाल्यार पळयलें आसा ते 5वे गाद्दी पळोवंक जाल्यार भारी खुशी जाता. खंय गांवांत वचका की मदीं वाटेर गाद्दी मेळटा पण ताज्या मागशी मस्तीतले कश्ट आसाची. आनी हवामानाची अर्द म्हाका दिसता ते तुमी केन्ना रोवचे कशी ठरयताची? आमकां म्हळ्यार आतां भात कसो उरता की म्हळ्यार सिजन म्हण आसता. सिजन बाउंड आनीक टायम बाउंड म्हण आसता. थोड्या भातांत वेरायटी टायम बाउंड म्हण आसता. मागीर 120 दिवस 120 दिवसा हार्वेस्टींग जावका. सो आमकां हार्वेस्टिंगा वेळाक वत उरका पावस बंद जावका. सो आमकां नोव्हेंबर नंतर पावस लागता. मग आमी 120 दिवस ते 120 दिवस थोडे वेरायटी 120 दिवसां येतात भातान. थोडे वेरायटी 120 दिवसां येता. आमी कसो करता म्हळ्यार 120 दिवसां येवचे भात घालता म्हळ्यार डिसेंबर 1 तारखेन पावस रावता. सो ताका आमी -120 दिवस लेस करून त्या डेटाक आमी भात अगी घालून येतात. भात करतले मागीर फील्ड क्रॉप म्हणटात ताका. तशी प्लॅनिंग करून घेतात. गाद्दे करच्याक म्हणून किंवा आमगे कृषी करचे खातीर सरकार मस्तीतले सहाय्य करता म्हणून हांव पेपरांत वाचल्या टीव्हींत आमी आयकता. ते उठू तुमकां मेळटा की? मेळटा म्हळ्यार आमी एप्लाय करका. तांतू कसो की म्हळ्यार फस्ट आमी दुड्ड घालून मटेरियल आनी परचेस करका. ताजे नंतर आमी ते बिल्स घालून क्लेमाक धाडून दिवका. सो क्लेमाक धाडले नंतर आमकां सबसिडी येता. तांतू कसो न्ही मागीर कागदपत्रांत तूं कसो न्ही हें केल्यार मोस केल्यार तें आमकां मेळना. आनी तांणी कंडिशन्स बरोवन घेता की मारी तुमी इतले वर्स पासून हे सिस्टम मारी खाली थोडलो कसो करता ताची सबसिडी खातीर ते दाखले शकून फोटो करून घेवन सबसिडी घेवन हें करतात. ताकाच गव्हर्मेंट कसो करता मागीर इन्स्पेक्शन करता. सो आनी आमगेलें एक बॉन्ड बरोवन घेत की मारी 5 वर्स पासून तुमी हे अशीच हे सिस्टम अशी कंटिन्यू करता. एनी टायम तुमी इतलें हें केल्यार तुमगेलें तुमचेर एक्शन घेताचे आमी म्हणून आमी ते तांकां तांणी कसो आमकां एक सपोज ड्रीप इरिगेशना मटेरियल आसा ऑर खंयचे एनी इक्विपमेंट्स ते घेवका म्हळ्यार ISI जावका ब्रँडेड अशें. ते कित्याक ताका लायफ आसता. खंयचे नॉन ISI आसल्यार तांणी रेकमेंड करना आमगेलें बिल पास जायना अशें परत ताका कंडिशन्स आसा. ताजे नंतर आमकां क्रॉप इन्शुरन्स म्हूण एक आयल्या. क्रॉप इन्शुरन्स म्हळ्यार आमी नॉमिनल प्रिमियम भरता ताका. सो ते नॉमिनल प्रिमियम भरल्यार त्या वर्स जर आमगेलें क्रॉप गेलें म्हण जाल्यार होबडी ऑर तालुका वयता तांणी हें करता स्टॅटिस्टीक अंकीवंश घालून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंट येवंक घेवन टोटल ओवरऑल रँडम सॅम्पल्स घेतात. एक होबडी ऑर एक तालुकान एक 10 लोकांक रोयतात ताजी एवरेज काडटात. ते एवरेज काडून ते क्रॉप मस्त कमी आयला म्हण जाल्यार आमकां इन्शुरन्स क्लेम गव्हर्मेंट इन्शुरन्स कंपनीक गव्हर्मेंटान हें करता. मागीर पयलेगिंत आतां गाद्दे करतल्यांक मस्त इतल्यो सुविधा आसात. मशीन आयल्या गव्हर्मेंटा हें आसा त्यामुळे थोड्या लोकांनी वचीत परत आतां पयलें न्ही मारी आनी आतां आमकां भात हार्वेस्टींग कापून आमी भात रेडी करता. पयलें न्ही आमी जनाचेर अवलंबून आशिल्ले. आज ही हार्वेस्टींग मशीन आयल्या व्हड मशीन. एक दीस ताका 10 एकर 12 एकर एका दिसा करता. पयलीं आमगे 25 जन हातांत व्हरून गाद्दी कापच्या 10 दिवस कडेन गोळंब घालच्याक आनी ते सुकून गोळंब घालता ताका आनी 8 दिवस. ताजे नंतर ते ओक्कूच्याक आनी 8 दिवस. इतले जन व्हरून आमकां म्हयने गटल्यान जाता गेलें. तितले भितर एक पावस जायना म्हळ्यार आमगेले बेळे पावसात ते म्हूण वायट जाता गेलें. आज एक 6 एकर जमीन आसा म्हळ्यार 6 तास भितर ना 8 तास भितर हार्वेस्टींग करून कापून भात आमगेल्या घरा बाटल्यान येता. तितलें म्हळ्यार रेडी टू ईट म्हणटा न्ही तशी इन्स्टंट तितले फास्ट हाजी मशिनरीनी आयल्या. सो आज एग्रीकल्चर मस्त इजी जावं इंट्रस्ट काय वय आमकां तांतू जर
आसक्ती उरल्यारी करीत करेक्ट. आता सिरसी मारी कसकी परंपरा सुपारी मसाला सुपारी म्हणून ऐकल्या फेमस म्हणून त्यात एक दुसरी जाती सुपारी रोग की ह्याची सुपारीची ना 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 ಸುಪಾರಿ ದಾತಿನ ಪರ್ಮಳ ಸುಪಾರಿ ಮುಣ್ಣ ತಾನಿ ಕಸ करता की मरी सिही अडिके म्हणगेनो तळणी सुपारी बेगीन ते मस्त जून नाही बेगीन तळणी सुपारी कटिंग करतात छान पीस करतात ताका तूप दूध साखर घालून तांनी प्रोसेस करतात ते कोण सिही अडिके म्हणगेन पॅकेट कोण सण पॅकेट सॅचेट्स करून मार्केटात घालतात सिही अडिके म्हणून ॲक्च्युली सिही अडिके म्हणून सुपारी सिही उरना तोंडाकने चॉकरूची मरी हें लागता गांधे भूमीचे उत्पन्न हे अनिश्चित असा पावसाचे हवामानाचेर अवलंबून इतले प्रचंड मेहनत केल्लो उरता तुम्ही आणि ताचे खातीर तांकां मुखार कसले एक तोंदर येयले तर ताचे खातीर एक विशेष कसले तुम्ही करून दवरलो की तरतूद रक्षणेक वय रक्षणे करच्या काही ना आम्ही आता फ्लड्स गिड्स येना अशी अगळमान की एरी घालून की भाईल उदा भितर येना अशें आमी एक संरक्षण करून घेवयता एक दुसरा कस की मारी आमकां पावसाचें आमगेल्या हातांत ना आमी कंट्रोल आमगेल्याक आमीच कंट्रोल करून घेवका मात आमी डीप गटर्स मारताय केन्ना जाता की भाईल उदा भितर वतले मारी आमगेलो क्रॉप नाश जाता आतां पावसान आयल्यार आनी कितले जाल्यार आमी ड्रेन जावची वेवस्था दवरली वता भाईल उदा भितर येना अशी आमी गटर्स डीप गटर्स अगळ म्हणटात आमगेल्या दिकान ते मान घेवन एरी घालून घेवन भायर वता भायर वता अशें करतात सो ते आमकां फ्लड्सान तितले कांय ना आतां आमी गटर्स हें परत दवरना ड्रेन सिस्टम दवरतात ते कोण करना की तागेले बेड पावस चड जावन उदक भितर वचून वायट जाता एकर गटले जमीन आशिल्ले आवय बापय चेडवांक बी मुखार फोड जायना पण शिक्षण घेवन तुमी वापस जमिनीक कृषीक येया म्हणून आजकाल सांगता की तांकां बी ते नाका तुमी मुखार शिकून बाकी भायर वचा म्हणून अशी आतांचें वातावरण कशें आसा आतां वातावरण म्हळ्यार अशें जालें की म्हळ्यारी सांगता की म्हळ्यारी 1 एकर 2 एकर जमीन आशिल्ल्यांक जीवन जायना सो कसं जालें की म्हळ्यार आयजचे स्टँडर्ड ऑफ लिवींग हाय आसा चेडवां शिक्षण म्हटल्यार बरें वाडल्या म्हळ्यार कृशीक जालें सो तशें देखून तांणी आजी MBA जाता की ना जाल्यार इंजिनियरींग जाता की डॉक्टर जाता की ना अशें हायली क्वॉलिफायड जावन तांकां कृशीन देवच्याक मन लागतना आनी जमीन थोडी आशिल्ल्याक तांकां वर्कआवट जायना पुरसना तेन्ना तांणी जॉबाक कशी वचच्याक हें करतात आनी कसो जालें की म्हळ्यार आतां हळडीन तांणी आनी कृशींचो दादले चेडवांक चली दिनाय म्हळ्यार कृशी करता मारी चली दिनाय सो हे प्रॉब्लेम न बसला ताजे खातीर कृशी कोण आतां चड हें करतना आमी कृशीन देवले आमकां चली दिनाची लग्न जावचे कश्ट हे प्रॉब्लेम जाला आनी चल्ल्याल डिमांड कसो चल्यो बऱ्यो शिकल्याची सो तांगेलें एक्सपेक्टेशन हाय उरता सो आमकां बेंगलोर की अशी बऱ्या सिटींत आमी लायफ काडका आमकां मेळटा तसो चल्लो सिटींतलो जावका मारी विकेंडाक एन्जॉय करता आसतना असो राजी एक हें जावन आपल्या सो ताजे खातीर चल्ल्यांक आनी चल्ल्याल आवय बापायक भंय लागले की मारी कृशीन गेल्ले पाद्याक चेडवा लग्न कनी कश्ट म्हणजे त्या एक अभिप्रायान कोणा चड आतां सावन होल्डिंग आशिल्लें कृशीन देवचे तयार जाता न्हय जाल्यार म्हाका दिसता बरोबर आसा तुमी सांगिल्ले पॉयंटा जाल्यार आतां पळय पोल्युशन जायना लोकांक त्यामुळे गाद्दे केल्यार बरें एक 100% प्युअर हो मॅडम अशी त्यामुळे आता आनी थोड्या दिवसांनी ही मेंटॅलिटी चेंज जावन वापस येता कितें की थंय सिटीन तो रश जाल्ले पळोवन परत कृषी कडेन येवं हिची आश आमी दवरया आतां हाजे वरक तुमगेले हे जिवनांत पळय अनेक बरे वायट अनुभव येवन गेलेच तर तातूंत एक कसले अगदी उडगासा आशिल्ले तसले बरे अनुभव तुमी सांगीत हांगा हें तांकां म्हणटा तरी आमी आतां इल्ड घेतले री आमकां वर्कआवट जाता सो इल्ड करता म्हळ्यार तांकां एफर्ट मस्त घालता तांकां पोशकांश दिवका इरिगेशन निरावरी सिस्टम करेक्ट दवरका ते वट्टू करेक्ट कोण फॉलो अप केले री इल्ड बरें येता सो इल्ड बरें आयलें म्हळ्यार आमकां रिटर्न्स येवचे आमगेलें उत्पन्न वाडटा सो ते पळोवन न्हू बाकी लोक ताजी एक मादरी तांकां एक मादरी जाता ते पळोवन आमगे पळोवन बांदेकलो मॅरी प्लॅन्ड कसले काम केल्यार तुमगेलें उत्पन्न वाडता आनी लोकांक बी कळटा आतां जास्त करून थोडे लोक शिक्षण कमी आनी तांकां नॉलेज कृषी नॉलेज कमी जाता काम करतात हार्डवर्क करतात बट तांणी सायंटीफीक वैज्ञानीक जावन काम करनात म्हळ्यार केन्ना खंयचे टायमाक खंयचे सायर घालता
खंय टायमार ताका इरिगेशन दिवपाक खंय टायमार ताका औषधां तें प्रॉपरली करनाय. खंयचे औषध हाडून केलें वताचें ही जर हिंगा कितें म्हणून सांगलें आसतना अशें जाल्यार म्हणून पडटा खंयचें औषध दिता हांव घेवन मारता तें वय की न्हय की तें तांकां बसना मग टॅक्निकल तांकां नॉलेज उरना. सो तें आमी वैज्ञानीक जावन आमकां रोयता गोत जातल्यार तें आमी कृषी सक्सेस घेवेत इल्ड घेवेत. तें आमी केलें बरें जर जाल्यार आमगेलो पळोवन उडीद रोयता ते फॉलो करतात आनी आमी मॉडेल. तुम्ही एक 4 लोकां सांगित तुमचें कसं जालें ना बरें उत्पन्न. आमी क्रॉप कॉन्टेस्ट उरता गव्हर्मेंट लेवलाचे प्रति वर्स तालुका म्हणटा स्टेट लेवला डिस्ट्रिक्ट लेवला ते कॉम्पिटिशन्स आसता. ताका मिनिमम एक 30 रोयताले एप्लिकेशन्स आसता. सो गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी स्टॅटिक्स डिपार्टमेंट मेळून घेवन एक क्रॉप कॉम्पिटिशन म्हणून घेवन ते स्टेट लेवला राज्य मट्ट जिल्हा मट्ट आनी तालुका मट्ट म्हणून उरता. सो ते कॉम्पिटिशन खंयचेय रोयताना दिवें थंय तांणी एक मिनिमम इतलें रोयताना हें केलें उरता कॉन्टेस्टंट उरता. आतां एक 5-4 लोक रोयता ते तांणी करना मिनिमम 20 ते 30 उरता. तेन्ना ते अर्हत येता त्या तालुक्याक तांकां हें करचें अर्जी घेवचें तितले तांणी घालून ते कॉन्टेस्ट करतात कडेन हार्वेस्टींग करून तांणी येतात. सो तशें आमकां एक 2 वेळा डिस्ट्रिक्ट लेवलाक हायेस्ट इल्ड काडून आमकां प्रशस्तीनी आयिल्लो आसा. आतां कृषी करता मागीर तुमकां सपोर्ट जावका तुमगेले घरचे लोकांले तुमकां बरो सपोर्ट आसा सपोर्ट. आतां आमी नाचे म्हणून तांणी ते ठिकाण थंय जनाचेर वचचें आडाचेर वचचें तांकां आमी खंय भायर गेले तांकां पेमेंट करता म्हणून सांगलें अशें करता. आतां तुमी आज वर्क केलेले आनी ते एक बरे बरे फोटो तुमी हांगा म्हाका तावळी दाखयले ते आतां हांगा स्क्रिनार येतले ते खंयचे कात्री म्हणटा हे भारी चंदस फूल हाचे कसले माहिती हाका जिंजर लिली म्हणटात. अच्छा हें आतां फूल आसतात आमगेला फाल्यां आसता एक 10-15 झाडां शी येता अशें कलर. कितले दीस टिकता ते फूल ते एक झाडाचेर एक 3 दीस उरता 3 दीस ते पावता. बरें चंदस आहे. हय तर नंतर हे हक्क जिंजर लिली म्हणटा की हक्क हे अच्छा ते तावळची बी जिंजरली ते लिली दुसरी हे हाजी हिंड एडा हिंडशे उरता. अच्छा तुम्ही ही ओटो तयार केलेली की तुम्ही हाडिली? नाही पुरा आमीच पुरा आमगेले गार्डनात वर्सांत पुरा हांवें घाल्ली झाड. हे शेवंते हे शेवंते ते हे डेरे फूल डालिया म्हणटा न्ही आतां मस्त कलर्स आसात आमगेले एक 20 कलर्स आसात. आमगेलें तें घरा लागूनच आमी हे डेऱ्याचें. ताका एक स्पेशल कसं आस की डेऱ्या फुला मागणी बी उरता की मार्केट ना अशें घरा एक सद्दां एक घरा लागीं एक हॉबी म्हणून गार्डन हॉबी एक करचें कलर एक 20 कलर डेर आसा. हे आंबे कसं की बरोवन दवरल्या ते आंब्याचेर कसं बद्दल सांगतात. ते म्हळ्यार हांगा 15 वेरायटी आंबे आसा. मारी हांव तें कशें केलें की मारी म्हणजे वॉट्सअप आमगेले रिलेशन्सान आंबो म्हळ्यार कितले वेरायटी आसा कितें तें कळना म्हणून ते घालता जे फोटो काडून आमी वॉट्सअपाक घातले. सो आमगेले रिलेशन्स पुरा US ऑस्ट्रेलिया ते खंय कितें आसात. सो तांकां ह्या वेरायटी थंय पळोवचें मेळना. एक सिरसी येवचें एट्रॅक्शन हय ओके ते 15 नमुने वेरायटी आसा. ताका नांव बरोवन न्हू ते फोटो करून अशें आमगेले वॉट्सअप आमगेले ग्रूप धाडटा ते तशें नांव घाललें तांकां ते पळयन कोडले कळटा वेरायटी. नेक्स्ट हे कॅप्सिकम फुग्या मिरसांग हे आमी 3 कलर आसात तो एक ग्रीन एक रेड तांबडे एक हळदुवें एक ग्रीन हळदुवें बरें चंदस पळयल्यार रे काव कशें इतली चड सायज ते आमी मार्केटिंगाक हे रेट ग्रीन हावस म्हणून आमगेलें आसा घरा येदर ग्रीन हावस आसा. सो त्या ग्रीन हावसांत ग्रो केलें हे 10 गुंठ्यांत आमी एक ग्रीन हावस केल्या. ताका आमी गव्हर्मेंटाच्यान एनकरेज करचें का तें ग्रीन हावस कल्टिवेशनाक आमकां 50% सबसिडीनी दिवन तांणी आमकां करचें लायक. हो कसं फोटो आनी ते एक मशीनशें दिसता आसा तर हाचे बद्दल थोडें सांगात तुमी. हे पॅडी हार्वेस्टींग मशीन म्हणून घेवन ताका रायस कंबायनर पॅडी रायस कंबायनर म्हणटात. हे 1 तासाक 1 एकर भात कापून क्लीन करून रेडी भात दिता. तांतूं 10 चील भात धरता 70 kg 10 चील. तसोच तांकां ड्रम बदल कोडले आमी आमगेले गाडयेक तो आमकां हॉर्न दिता आमी आमगेले गाडी ओपन गाडी व्हरून घेवन
तो अनजोडकून दिता ते भात व्हरून आमी डायरेक्ट गोडोवन हाडून दवरता. हें आमकां पयलें मनशान कापच्याक हें इतलें काम करच्याक एक 10 एकराक आमकां 1 म्हयनो लागता आशिल्लो. आनी कितले 25 जन हाडटा व्हरून ताजे मदीं पावस आयल्यार आमगेले बेळ नाश जाता आशिल्ले. म्हळ्यार पावस आशिल्लो कोण तण वायट जाता, भात उगवता अशें पुराय समस्या आशिल्ले. आज एक 10 एकर की 8 एकर सकाळच्या सांजे भितर रेडी भाताची सीद आमी गोडोवन हाडून दवरता. ते म्हणटा तेजे मशीन तें हें दिता आसा, हार्वेस्टिंग करता आसा. आता ते भात झाले, भाता वर्षी तुम्ही आणि कस की नवीन नवीन फळ रोईल असा म्हणून ऐकलं हांवें. पणस, ऍपल काय आमगेले हांगा जायना, ऍपल बी रोयला म्हणून ऐकलं. ताजे बद्दल आतां पयलें न्ही ऍपल न्ही काश्मीर, हिमाचल असले अगदी थंडी प्रदेशांत आयस असले प्रदेशांत ग्रो पिकयत आशिल्ले. आज ही हायब्रीड वेरायटी आयल्या की मारी आमगेले ह्या मन्नाडाक और हांगा बैलसिमेक ह्या हव्याक येवत असले वेरायटी हायब्रिडायजेशन करून इम्प्रूव टॅक्नॉलॉजी तितले आयले की मारी त्या वेरायटीज आनी हाडल्या तयार केल्या युनिवर्सिटीच्यान की आनी रिसर्चान. त्या वेरायटी आतां सॅम्पल म्हण 4 झाडां आतां ह्या वर्स रोयल्याची. तांणी आनीक 2 अस्पिता फळ येता म्हणून सांगल्या. आनी तांणी चॅलेंजींग जावन सांगलें की हांगा आमगे हवाक येता आनी हांगा आमकां हाडला की चित्रदुर्ग की 2-3 फावट रोयता न्हू कल्टिवेशन करून सक्सेस. आमगेले की आनीक ड्राय वेदर, आमगेले पुणे थंड हवो तसले थंय तांणी सक्सेस केलें. आमी फोटोस ते वचून रोयता आनी पळोवन आज आमकां एक कॉन्फिडन्स आयलें की म्हळ्यार आमी हांगा असले ह्या जाग्या वयर आमी ऍपल पिको येता म्हण. नेक्स्ट आतां आमगेलें ऍपलाचें जावं मुखार वर्स आमी सिरसीच ऍपल खावया अशी आशा. आता तुम्ही पणस म्हळें गम नाशिल्लो, पणस म्हणटा तो दीक उरता ते एक हय. आतां एक नवीन पणस थैवान वेरायटी म्हण एक आयल्या. तें झाड रोयिल्लें मागीर ग्राफ्टिंग करतात. पयलीं न्ही बी घालता आशिल्लें, बी घाल्यार 10 वर्सां 15 लागता आशिल्लें. आज ही टिश्यू कल्चर म्हण टॅक्नॉलॉजी आयल्या. म्हळ्यार एक इतलो सान एक देंट आसल्यार तांचो 100 गटल्यान झाड करतात. म्हळ्यार टिश्यू कल्चर म्हण लॅबांत लॅबोरेटरींत करतात. एक 6 इंचा की 1 फुटाचें एक हें आसल्यार हेण आसल्यार तांतूं 1000 गटल्यान सर्च करचें येता. ती टॅक्नॉलॉजी आयल्या. सो तांणी थैवानच्यान एक हेण हाडून घेवन हांगा डेवलप करून ताज्या व्हड प्रमाणान नर्सरी करून दिता आसात. तें 1.5 वर्स भितर फळां येता. 2 वर्स भितर हांव आतां लायलें एक झाड सॅम्पलाक ताज्या फळां आयल्या. इतले वेळ तुमगेल्या कृषीची एक बरी माहिती घेतली. आमकां काही गुत नाशिल्ली, बरी गाद्दे पळोवचे दोळ्यान म्हणून. आज सुमार बरे बरे आयकलें. एक दिवस तुमगेले गाद्द्या भेटी दिवं कशी बी जावन गेल्या. तर तुम्ही हांगेन तुमगेले वेळ काडून आमकां माहिती दिल्या बद्दल तुमकां अनेक अनेक धन्यवाद. आणि आमगेले वीक्षकांक बी अनेक धन्यवाद.